चोडणा गांवना 24 वरां भितर चोरांनी 3 घरां फोडलीं. तातूंतली 2 घरांनी फामिली नाशिल्ल्यान नेमके कित्याक हात मारला तें कळपाक मार्ग ना. चोडणा चडशीं घरां बंद आसतात आनी फामिली भायर आसतात. हाका लागून त्या वाठारांत आत्र्या पयऱ्यान चोरयो जातात. फाटल्या 15शीत थंय 10 ते 15 अश्यो चोरयो जाल्यात. पुलिसांनी हाचो बंदोबस्त करचो म्हणून बिरेस्तारा चोडणकार रस्त्यार देंवले. ताजे हातीन कितें लॉक काडटा आसतना ते ताजे मिस्टर ते पडले चोराचे. ठाण करून आमकां आवाज आयलो भितर. बिस्कुटार कितें करता जाल्यार पळोवन रावलो जाल्यार मागीर काड जाल्यार भितर आयले आनी लायटी पेटयल्यो. लायटी पेटय जाल्यार ते म्हणाले दारू कडच्यात तुका जितीन मारतले. म्हणटा हांवें म्हणलें ओगीर रावलो दारू कुडकूच ना. मागीर सकाळीं उठून तर या पळय जाल्यार लॉक कातरलेले आहा. चोरी कांय जाता चोरूंक कांय पावना. आतां हे दार तर मोडलेले जाल्यार ते भितर येतले जाल्यार आनी चोरी करतले जाल्यार कितें आमकां जिती मारतले जाल्यार कितें पूण करतले आमी दोगांय जाणटे आहात. चोरान तांकां सांगलें दार उगड्या मारता तुमकां म्हणून. That means I think no. Their intention was that I think they are known person. They will identify them. They are from here only. आमचो only one simple demand की आमकां जाय चोराक धरपाक. आमच्या चोडणा हालीं जायत्यो चोरयो जाल्या आनी एका फाटल्यान एक बंद आहात तीं घरां फोडटा आनी आतां जितीं आहात तांची कोण कोण जाणटी आहात तांच्याय घरांनी येता म्हणटा लोक भिरांतींची येता. म्हणून आमकां जाय आमच्या लोकांची सेक्युरिटी नंबर 1. So we demand action on priority basis from SP North for the island of Shorao. सुणी येते हाडटा सुणी हाडली आमची घरां आमची इतू जाणां आमची घरां हाडटा त्या घरान दार उगडिना जाल्यार तुमकां प्रोटेस्ट करपाक बिकॉज वी आर पेइंग नोबडी इज टेकिंग एक्शन. देखून रस्तो आडयलो कित्याक नाजाल्यार कांय जायना. येता सुण्यान घेता दाखयता वयता येतात आनी सगळे सुसेगात. लोकांक जे पळय वयर जुट्टेर आसले तेंकांय सांगलें येता कोत्तलो अशें खबरो पळयता सगळे पळयता. कोण पळयता आमी पळयता मागीर कितें जाता पळय तसले खबर ना. आनी वी विल नॉट टॉलरेट ऑल सच नॉनसेन्स. वी वॉन्ट सेक्युरिटी ऑफ द फॉर आवर वी वॉन्ट सेक्युरिटी. दॅट इज आवर मेन फॉर एवरीबडी ऑन द आयलंड. We want justice! We want justice! We want justice! मीन निर्गत कमी जाल्ल्यान फाटल्या आर्थीक वर्सा एमपीटीचो म्हाल येरादारी सुमार 22% कमी जाली. एमपीटीचे उत्पन्न मात 4% वाडलें. एमपीटी आतां मल्टी कमोडिटी बंदार जातलें अशें अध्यक्ष मारा पंड्यानान मिडियाक सांगलें. Last year, we have done roughly about 50 million tons of total traffic last financial year. Whereas this just concluded financial year, we could do only about 39 million tons of the traffic. And this 30 million tons, out of which almost about nearly 75 to 80%, to be exact 75% is iron ore. You take the iron ore as a whole, last year we have done roughly about 40 million tons. So this year we could do only about 29 million tons. There's a shortfall of roughly about 11 million tons you can anticipate. In terms of percentage, it's roughly about 28%. Questions have been raised about some of the mines, dumps, rejects, illegality, and also the higher percentage of export duty, customs duty. All elements put together, so probably we couldn't do as anticipated. Coal import has slightly gone up. We handle about 39 million tons of cargo, and which is roughly about minus 22% compared to the last year's. When you really make a comparison in terms of its finance, how we've done, this year we've done roughly about 372 crores totally, and whereas last year it was roughly about 384 crores. We come down by roughly about 14 crores is down. The total turnover, business traffic is down by about 11 million tons or 22%. In terms of money you take it, we could really able to manage retaining a net surplus of about 25 crore compared with the last year of about 55 crore. That's because of a lot of new cargo what we brought into the port. Mamova port contributes roughly about more than 35% to the state GDP. And in terms of tax collection also, it contributes to the extra of about 30%. Iron ore alone generates direct and indirect income to the state economy to the extent of about 15,000 crores. My other commodity together will generate roughly about another 9,000 crores, which means in terms of the economic growth of a state,
Mormugao contributes fairly huge income to the state GDP, which means of the total 60 million exports from the country, our port handled about almost 29.few%, which means about 48% we handled of the total country's export on the iron ore front. So this full financial year, 11-12, whatever the cargo what got into our port was done with the or on the basis of the NOC issued by the state government. I am going to write one more letter that the NOC should also contain the name of the particular mine. The stress, as I have been telling, converting our mono-commodity port into a multi-commodity port. And we are working on it. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट स्कॅमात 2 दिसां भितर येरादारी खातें FIR घालतले अशें येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलां. तो मिडिया कडेन उलयतालो. इतले मजगतीं सरकारान ह्या नंबर प्लेटीच्या कंत्राटा खातीर नव्यान टेंडरां मागयल्यात. फुडल्या 5 वर्सां खातीर हो कंत्राट आसतलो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सरकारान 30 जून मेरेन ह्यो नंबर प्लेटी चालीक लावंक जाय. HSRP जो इश्यू आसा तो सबंद HSRPचो इश्यू आज ताजेर FIR नोंद करपाक धाडिल्लो आसा. फुडल्या 2-3 दिसांत ताजेर FIR नोंद जातली आनी त्या नंतर हे सगळे इश्यूचेर पोलीस इन्क्वायरी करतले आनी पोलीस इन्क्वायरी करून आयल्या नंतरूच आमी ताजेर स्टेटमेंट दिवप हें उचीत आसा. When the file went to Honorable CM, he opined and decided that no royalty will be collected from the tenderer, because ultimately it will the burden will go on the user. So he says, as it is, government will be earning sale tax from this, so that royalty clause has been deleted. Third difference would be, we have asked for bid security in order to restrict the flybys. Okay, only the genuine contractors or the genuine tenderers should apply. So we have kept that bid security amount as 1 crore rupees. पुणेच्या मायक्रो क्रिएशन संस्थेन गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या गावप्यां खातीर एक सर्त घेवपाचें थारायलां. ह्या सर्तींत पयली आनी दुसरी सुवात मेळोवपी गावप्यांक मन एक पाखरू ह्या मराठी भावगीत आल्बमांत पदां गावपाची संद मेळटली. ह्या सर्ती खातीर इत्सूक तरणाट्यांनी 16 एप्रिल मेरेन अर्ज करूं येता. आमचा जो मेन उद्देश जो आहे बेसिकली की आमचा जो अल्बम आहे मन एक पाखरू, हा अल्बम नेक्स्ट मंथ रिलीज होणार आहे. ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी शंकर महादेवन, बेला शेंडे, राहुल सक्सेना हे दिग्गज कलाकारांनी ऑलरेडी परफॉर्म केलेले आहेत. त्यांची ऑलरेडी ट्रॅकिंग रेकॉर्डिंग झालेलं आहे. ह्या लोकांचं आम्ही पर्पजली 2 लोकांचं गाणी शिल्लक ठेवलेले आहेत त्यासाठी की आम्हाला नवीन कलाकारांना चान्स द्यायचा आहे. 2 मध्ये, पहिल्या 2 मध्ये, ह्यामध्ये मन एक पाखरूमध्ये, आणि प्लस आमचे जे पुढचे जे येत आहेत अल्बम्स त्याच्यामध्ये आम्ही हे जे लोक आहेत जे सिलेक्ट करणारे लोक आहोत त्यामध्ये आम्ही त्यांना चान्स देणार आहे पुढच्या अल्बममध्ये सुद्धा. आमकां दिसलें की असे कितलेशे नवे कलाकार आसतले जांचे भितर टॅलेंट आसा पूण ते काही फायनान्शियल किंवा काही कारणामुळे ते फाटी उरतात, कारण तांकां स्टेज शो आनी कितें तरी ते कॉम्पिटिशनान ते प्रूव करूंक शकतना. पूण तांचे भितर ते टॅलंट आसता. सो जसो म्हाका चान्स मेळ्ळो तशें म्हाका दिसलें की आमच्या गोव्यान कोण तरी टॅलंटेड आसतले किंवा कोल्हापूर किंवा महाराष्ट्रान मुंबय कोण तरी अशें नवोदीत आसतले जांचे भितर टॅलंट आसतले. आनी त्या दृश्टीन आमी विचार करून आमी अशें दिसलें की हे दिग्गज आसात, शंकरजी आसात, बेला शेंडे आसा, राहुल सक्सेना आसात, तर तांचे बरोबर हांकां एक व्यासपीठ मेळटलें ते खंय तरी लोकां मुखार दिसतले असो आमचो मायक्रो क्रिएशन्साचो उद्देश आसा. तर आता जी मुलं आहेत त्यांच्याकडे भरपूर टॅलेंट आहे, पण कसं होतं ह्याला आई वडील जास्त जबाबदार आहे की तू करणारच, तुला हे मिळायलाच पाहिजे असा जो आई वडिलांचा जो हे असतो त्याच्या मागे तो त्यांनी वेगळा करायला पाहिजे. त्यांना सांगायला पाहिजे बाबा तू रियाज कर, ह्याच्यातनं पुढे आम्हाला दीदी किंवा आशा भोसले मिळते आणि मिळायलाच पाहिजे. त्याच्यावेळी खूप खूप टॅलेंट भरपूर आहे. गोव्यात मी बघते लाईव्ह, मी जजमेंटसाठी जाते तेव्हा चांगलं टॅलेंट आहे, पण मग 2-3 वर्षात ही कुठे मुलं गायबच झालेली असतात. एकतर ती समजतात की मी ऑलरेडी आर्टिस्ट झाले आहे, मला रियाजाची वगैरे गरज नाही आहे, ह्याच्या मागे आई वडील असतात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.